बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी पेटयता सोपून गेल्या मानुएल मोंतेरो आनी आंतोनियो मोंतेरो हांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक लग्नाचे वरस संभ्रमतात आंतोनियो आनी पेरपेतुआ कार्दोजो तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद आनी आपली देणी ओतू म्हूण आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या चुकीचो आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया. आनी देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सगल्या देवताक आनी भक्ताक आनी तुमकां बाबा भणिदो म्हजे खातीर सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakrut ko, kakrut ko, somia kakrut ko, kakrut ko, Krista kakrut. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सोर पदवेदार देवा आमकां तूं दिसो न्हय
पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयले. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जुल्म फावो त्या मानान वाखाणूक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज उठ चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. भाग्योन जुवावान बरयलेले पयले चिटी वयलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनू, जोर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटा त्यो खुणा वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. वय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिनान जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना, पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सुपून जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजूक चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनू, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिनाच, बगर एक आदली आज्ञा सुरवातेक तावन तुमी घेतल्या तीच. ही आज्ञा म्हटल्यार ताची पयली थावन घेतलो तोच संदेश तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरेंच नवी आज्ञा. कारण काळोख गेलो आनी खरो उजवाड पडजरूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडान आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा तो आजून काळोखान आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग कोत्ता तो उजवाडान जियेता. आपूण आदलून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो देवस कोत्ता तो काळोखान आसा. जो मनीस आपूण खंय वेता तो तोच नकळो, कित्याक काळोखान ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतरें. देवाचे ओडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा मुखार सोर्प उल्हासून प्रितूम सोसून. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परा मुखार सोर उल्हासून प्रितीम सोसून. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितिमी वयर देवाक सोद गीत गायात. परमेश्वराच्या मनान गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारोन ताचें. जबाब, सर्वेस्पराच्या मुखार सोर उल्हासून प्रितूम संतोसून. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या परजोळांक पळोवयात. ताची कवटी विजमिता. परमेश्वर कितलो व्हडटो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्याच देवाचेर ताचें इतलें बेस दोतचें. जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर उल्हासून प्रितूम सोसून. राष्ट्रांक देव कोण जाणो, कान्यांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वर सोर्क आनी संवसार रचला. ताचे आसना भोवती तेच आनी मोहिमा फाकता. देव मंदिरान जिगजिगता ताची पदवी आनी सोप. जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर उल्हासून प्रितूम सोसून. उद्गार. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. पोरजांक उजवाडायलो उजवाड, तुजे पोरजेक इस्रायलाचो प्रताप. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा.
सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारीचे शुद्धी करचे दीस बोरले तेन्ना जेसूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो. कित्याक सोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटूंक दिवचो अशें समृद्धीन बरयल्लें आसा तें पाळोवंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृद्धीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्याची जोडी ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमा नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाची बुजवणीची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुळीत केल्ले. त्यो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळका करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणेंय ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशेंच तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवून म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरसांक उजवाड तुजे पोरची इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमावन ताका आशिर्वाद घालो आनी मारयेक ताच्या आवय ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलान जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्याची गुपी चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोर्सा तुजो ओतमो आसपास विततली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकारली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी आमचो फोन आमी सायलंट मोडाचेर दवरता. कोणें आमकां डिस्टर्ब करचें न्हय अशें म्हणून जायते फावटी हो फोन आमी सायलंट मोडाचेर दवरता. पूण बाबूनो, जरी तर कोणाचे इम्पॉर्टंट कॉल आमकां घेवचे आसा, कोणूय आमकां लागशिल्लो आमच्या मोगाचो आमकां फोन करचो आसा जाल्यार सायलंट मोडाचेर आसतना लेगून ताचो कॉल आमी घेता. आनी कशेंच बाबूनो जेजूच्या जल्मांत घडलें. जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो, ताणें जल्म घेतलो तेन्ना सगल्याक ही शांतताय. कोणाकूच खबर ना देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयला. देवाच्या पुतान ह्या संवसारांत जल्म घेतला. एका गोरवाच्या गोट्यान जेजू जल्मला हें कोणाकूच कळूंक ना. कोणेनूच चिंतूंक ना की देवाचो पूत ह्या गोरवाच्या गोट्यान जल्म घेतलो. पूण बाबूनो, अशें आसतना कोणाकूच कळो नासतना कोणूच रावना त्या वेळार थोडो लोक आसलो जी खरेपणी जेजूक घेवंक येवकार दिवंक तयार आसली. जायतीं वर्सां कुडीक ती रावतालीं. जेजू खऱ्यांनीच येतलो, आमी जेजूक मेळटलीं. आनी तातूंतलो एक मनीस म्हणल्यार सिमियोन. आनीक आज आंकवार मारिया आनी जुसे आपल्या बाळकाक जेजूक घेवंक देव मंदिरांत वेतात आनी ती सिमियोनाक मेळटात. आनी बाबूनो, सिमियोन पयले सुवातेर तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. 3 फावटी तरी शुभ वर्तमान आमकां सांगता की तो पवित्र आत्म्या वरवीं ताची प्रेरणा वरवीं चलतालो. पयले सुवातेर आमकां मेळटा पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. पवित्र आत्मो सर्वेस्पराक मागलोल्या शिवाय, ताका जेजूक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुळीत केल्लें. आनी तिसरे फावटी आमकां मेळटा त्यो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो. जायते फावटी जायतीं आवय बापूय कुडीक आपल्या भुरग्यांक घेवन देव मंदिरांत भेटूंक येतालीं. आनी तितले फावटी कुडीक सिमियोन कुडीक चिंतालो हो काय तो भुरगो. कुडीक आस्तीक मनशां येतालीं, तांकां पळोवन कुडीक तो कुडीक चिंतालो हो कुडीक देवाचो मेसिया जावंक शकता. पूण बाबूनो, जेन्ना आंकवार मारिया आनी जुसे घेवन येतात तेन्ना घोडीक ताणें चिंतूंक नासलें की एका गरीब आवय बापायक देवाचो पूत घोडयेक जल्मतलो. पूण बाबूनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान, पवित्र आत्म्यान भरलेलो देखून पवित्र आत्म्याची सुचोवणे प्रमाणे जेजूक ताणें वळखलो. आज आंकवार मारिया आनी जुसे जेजूक देव मंदिरांत घेवंक वेतात. खरें म्हणल्यार 2 वस्तू खातीर तीं देव मंदिरांत येतात. पयलें म्हणल्यार आपल्या मालगोड्या पुताक देवाक भेटूंक. इस्रायली ताच्या
कायद्या प्रमाणे जो कोण मालगडो भुरगो जो आसलो तो देवाचो आसलो आनी ह्याच खातीर हे पयशे फारीक करून तुवें तुज्या भुरग्याक घेवंक जाय आसलो. पूण आमी आयज शुभ वर्तमानान पळयता ते भाशेन आंकवार मार्याक कसलेच पयशे फारीक करिना, कित्याक ती जाणा आसली आपलो भुरगो देवाचो पूत आनी तो वाडटोच देवाच्याच कामाक आपलें जिवीत भेटोवचो आसलो आनी ह्याच खातीर तें बलिदान ती करिना. पूण दुसरें बलिदान आंकवार मार्या करता आनी तें बलिदान म्हणल्यार आपलेच शुद्धी करपाचें, प्युरिफिकेशन ऑफ मादर मेरी. म्हळ्यार एक आवय जेन्ना गोरबेस जाताली तेन्ना तें सोजमतालें की ती इम्प्युअर जाल्या आनी ह्याच खातीर एक भुरगो चेडो भुरगो जरी तर जल्मलो जाल्यार 40 दीस सुमार तिणें पवित्र देव मंदिरांत येवंक जायनासलें आनी जरी तर एक चेडूं भुरगें जालें जाल्यार 80 दीस तिणें देव मंदिरांत येवंक जायनासलें आनी हीच आपली शुद्धी करूंक तिणें एक मेंढरो भेटूंक जाय आसलो. आनी आमी जाणात आंकवार मारी आनी जुजे ती गोरीब आसली, तांचे लागीं दुडून आसले एक मेंढरो लेगून भेटूंक आनी ह्याच खातीर ती भेटयतात एका गोरिबाचें दान. कोवळ्याच्यो जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हेंच गोरिबाचें दान घेवन ती देव मंदिरांत येतात. बाबूनो आयच्या दिसाक हे देवा जेजूक भेटोवपाचे आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच बावतिस्माचो आमी उगडास करुया. जोण एकल्याक आमकां आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां देवाक भेटयल्यात. तो देवाक सोबता तसलें जिवीत तूं आनी हांव जियेता काय? दुसरी सुवातेर भाव भयणो सिम्याव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आसलो देखून देव कितें सांगता तें तो वळखूंक पावलो. जेजूक आपल्या हातांनी घेवंक तो पावलो. जायते पावटी भाव भयणो वेगवेगळ्या मनशां वरवीं घोडिता वरवीं जायत्या वस्तू वरवीं देव आमचे लागीं दर दिसा करयता. कांय म्हयने फाटीं एक भाव म्हजेशी आयलो आनी ताका उपसयोग जाल्लो आनी तो म्हणटालो, फादर हे उपसयोगा वरवीं जायते कितें हांव म्हज्या जिवितांत शिकलो. एके वाटेन हांव जायते दुडवाचे वाटेन म्हजें मन आसलें, केन्ना काय म्हजें बिजनस वाडटलें चडटलें ह्याचेरूच म्हजें ध्यान मन आसलें. कुटुंबाक वेळ नासलो, देवाक वेळ नासलो, हांव फिरकोशेन पासून हें नासलो कित्याक म्हाका वेळ आसनासलो, बिजनसान हांव इतलो गुल जालो. पूण हाचे वरवीं ह्या एक्सिडंटा वरवीं देवान जायते म्हज्या जिवितांत भितर काडले, जायते वस्तू घडल्यो हाचे वरवीं म्हजे दोळे देवान उगडले. तर भाव भयणो जिवितांत कितें घडटा तेन्ना उगडास करुया की देव त्या वस्तू वरवीं आमचे लागीं उलोवंक सोदता. आनी निमाणे सुवातेर भाव भयणो जेन्ना सिमांव जेजूक हातांत दवरता तेन्ना तो म्हणटा, पोरसांक उजवाडाय तो उजवाडतो तुजे पोरचेचो इस्रायलाचो प्रताप. की एक उजवाड संवसारांत आयला हें तो कुडीत करता. आनी ह्याच खातीर आयचे पयलें वाचप आमकां उगडास करतले. जो कोण आपूण उजवाडान आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडान जियेता. तर भाव भयणो आमी दुसऱ्याचो मोग करता काय? आमी उजवाडाचे भुरगीं काय काळोखाची भुरगीं काय? आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त ह्या अवतारार उंड्या स्वर रुपान येतलो. जेजूक देव मंदिरांत भेटयलो ते भाशेन आमी आमच्या आवय बापायन आमकांय ह्याच देव मंदिरांत घडयेक देवाक भेटयली. तो देवाक सोबता तसले उजवाड्याचे जिवीत जिवंक ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागून घेवया. भेटोवन एक आमी गायन गावया. नांव आमचे लागीं C25 पान 39, C25 पेज 39. Baba, आमचे लागीं येवून तुका उठोवणी देखून आमी Querido, corta-me
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती दिणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिल्याय तें तुका भेटूंक तुकाच घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सोडताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो उनोचो मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुरकीच्या सर्व दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, उत्सर्गीन तुका सोय. सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदका दिवन बाबार्थचो घोट पुरगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जिवनपण आमी पुरगटा, तुज्या येण्याक आमी ओंतरता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिवितात सोड आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावय केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बाबाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बाबाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगती, बागेवन सुसे तिचो पुती, बागेवन धर्म दोता, बागेवन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, हांव सांगकाय तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. तुशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां आताळणे पडी दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिओनू जिओनू जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D22 पान 59, D22 पेज 59.
प्रार्थूया. कोनवळ्या बाबा, तुज्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला. ताच्या बोळान आमकां तुज्या मोगान तीर कोर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवून पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबूनो, आयचे मिस्ताचें ते सांवचे आसले बेर्नाद मोंतेरो हाचे पासून. सुरवेचपोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार शेवटाचें गायन आमी गावुया. बोकड्या राखण्याचें गीत एज 4 पान 108 एज 4 पेज 108. कोण रे पाडू चलवला देवदूत आतां चुलोयला. कोण रे पाडू चलवला देवदूत आतां चुलोयला. बेल्याक वचून फॉर्मायला चोयच्याक नोलां विस्मिता. बेल्याक वचून फॉर्मायला चोयच्याक नोलां विस्मिता. पाडूक गोडी गोड्याचो पाडूक राजा राजाचो दुर्बोलान विक्सू बोल्लो गोरवा गोट्यान चलमलो. कोण रे पाडूक चलमला देवदूत आतां चुलोयला. कोण रे पाडूक चलमला देवदूत आतां चुलोयला. बेल्याक वचून फॉर्मायला चोयच्याक नोलां विस्मिता. बेल्याक वचून फॉर्मायला चोयच्याक नोलां